सीएम ऑफिसरल्यान कॉल येयलो एका टायमार बरें प्रावड फील केलें आमच्या मांद्रे मतदारसंघांतल्यान येदो एअरपोर्ट ताका मेळ्ळा खरें एकदा कॉंग्रेच्युलेशन एक अनाउन्समेंट करपाक जाय आसलें एक आमकां खुशी खबर म्हणजे गुड न्यूज आहा जे रवींद्र भवन आमी दिताले इतले दीस चालू आसले सगळ्यांक काल ती रेग्युलर डेट आमी पुया गांवांत आयडेंटिफाय केली आनी तेन्ना सगळो प्रोसिजर करता सगळ्यांक खबर आसता गव्हर्मेंट प्रोसिजर स्लो चलता आनी स्पिडीन जायना आनी लँड ट्रान्सफर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट व्हेरी डिफिकल्ट टास्क म्हणजे ते सगळो प्रोसिजर करचो पडटा पूण हांव आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा तशेंच रेव्हेन्यू मिनिस्टराक ही प्रोसेस इतलो फास्ट केलो तालूक ऑर्डर इश्यू जाली रेव्हेन्यू लँड आहा ती आर्ट एंड कल्चराक ट्रान्सफरूय केली सो आमकां सगळ्यांत व्हडली गुड न्यूज कित्याक ह्यो इम्पॉर्टंट प्रोसिजर जो पर्यंत लँड ट्रान्सफर आर्ट एंड कल्चराक जायना तो पर्यंत रवींद्र भवन कंप्लीट सक्सेसफुली करपाक डिफिकल्ट आतां सकाळी मिनिस्टरांनी फोन केलो आनी ऑलरेडी तेणी प्रोसेसूय स्टार्ट केले ऑनरेबल सीएमानूय इन्स्ट्रक्शन दिला जाता तितक्या बेगीन म्हणजे फावंडेशन स्टोन आमी मार्च नाल्यार एप्रील म्हयन्यात घालूंक शकतात आनी ते मदीं आमी जी कमिटी सांगल्या तशी ह्या 15 दिसांनी कमिटी फायनल करतात जो एंटायर तालुक्यातले टॉपमोस्ट कलाकार आहा तांकां घेवन कमिटी करून ताका म्हणजे रवींद्र भवन आमकां कशें जाय त्या प्रमाणे आमी प्लॅनिंग करता आनी सगळ्यांत व्हडलो प्रोजेक्ट आसतलो म्हणजे गोंयांत आख्ख्या गोंयांत रवींद्र भवन सगळ्यांत व्हडलें आनी सगळ्यांत वन ऑफ द बेस्ट रवींद्र भवन हें आमच्या पेडणे तालुक्यांत पुण्या गांवांत आसतलें तो सगळ्यांच्या वतीन हांवें ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आर्ट एंड कल्चराक धन्यवाद दिला आनी सगळ्या कलाकारांक चड कितलींशीं वर्सां जालीं तुमी रवींद्र भवना खातीर वाट पळयता म्हणजे आमकां पणजे वयच्या पडटाले कला एकेडमीन नाजाल्यार सावथाक कुडचडे जावं सांकळे जावं पूण आयज आमचें रवींद्र भवन पेडणे तालुक्यांत आमच्या कलाकारां खातीर तयार जाता ताका लागून हें अनाउन्समेंट म्हणजे ते